Yesterday I visited the hospitals and today I was not in station yesterday. Today after lunch I reached here. And, their country is in a sad position with respect to this because in an ancient temple people have abundant faith. They are observing all the formalities of a Buddha reached there and this unfortunate incident. I think it is first time in the history of Goa. And, Indian Prime Minister, Rashtrapati, and all are in fact painful with respect to this incident. The government of Goa already financially and other things, all medicines are they are already taken steps for that. And, any problem is there for the families who lost their family members and hospitalized. We do this. Other things are with respect to the incident. An inquiry is going on. I don't want to make any opinion. Various people are saying in various ways. Let us see the truth. So will you visit the place where the incidents happened? That is this temple only after 4 days, as per the tradition, visit may be there. That deity, the Lairai Devi. yes, Lairai Devi. Devi, that is only after 4 days as per that. So I will go after that. Today in my plan it was there. Then people told me that that's a tradition that It's after going on. the festival, only 3 or 4 days. Yeah. Parikrama. Yeah. So I go. And through MLA and others, so I get all information. जे विक्टीम काल दुर्दैवी त्यांचे मरण झाले ह्या सगळ्या विक्टिमांक मेळपाक लागून त्यांच्या फॅमिलीक मेळपाक लागून आज गोंय राज्याचे ऑनरेबल गव्हर्नर श्री PS श्रीधर दिल्लाय तशेंच आमचे गोंय राज्याचे ऑनरेबल स्पीकर हाका येवन विजीट दिले. त्यांच्यानी सगळ्या जे विक्टीम काल ह्या हादस्यान दगावल्ले आहा त्यांच्या प्रत्येक घरा कडेन वचून त्यांच्या घरच्या मनशांक मेळपाचें आयज तेंच्यांनी थारायल्लें आसा. आज हांगासर पिळगांव येवन तेंच्यांनी आमचो सागर मंदरगी म्हणून जो भुरगो काल दगावलो त्याच्या आवयक मेळोन गेले ते. आयज सांगपाक वायट दिसता की एके आवयचो एकूच भुरगो आसलेलो आनी हो भुरगो काल दुर्दैवी तेजे मृत्यू जालो. आयज तेज्या आवयक आमी तो भुरगो काय हाडून दिवंक शकना, पण आमी हांव इतलें मनान धरलेलें आहा की ते आवयक आमी त्या भुरग्याची माया काय दिवंक शकना, पण तिका जितके लागणार संवसार ह्यो आमच्या हातून घडटले. आमी तिची पूर्ण काळजी घेतली आनी तिका तिच्या भुरग्या सारकें आमी प्रेम दितले इतलें म्हाका हांगा सांगून दिसता. आयज आमी ठरयल्लें आसा जशें आमी आमच्या आवयक प्रेम दिता तशाच पद्दतीचें प्रेम त्या आवयक दिवन त्या आवयक तिची भुरग्याची माया दिवपाचो प्रयत्न करता. काल सरकारान खूप प्रॉम्प्ट ॲक्शन घेतली, काय कठोर डिसिजन घेतले. फॅक्ट फायंडिंग कमिटी सुद्धा ठरयली. फॅक्ट फायंडिंग कमिटी काल शिरगांवा गेली, त्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आणि आयज सकाळी ते रिपोर्ट सादर करतले. आता मुख्यमंत्र्यान कितें फॉलोअप तुमी घेतला किंवा तुमी घेवपाचें? आयज ह्या कमिटीचो अध्यक्ष जो संदीप जॅकीस जे तांकां नेमलेले आहा ते हांगासरूय फॅक्ट फायंडींग करपाक लागून तांकां जे इवेल्युएशन करपाक जाय ते ह्या गांवांनूय येवपाचें आसा. अनेक अशा इवेल्युएशनाच्या नंतर तांकां जो निश्कर्श येतलो तेजे वचून कळटलें हे नक्की हो विशय घडला कित्याक लागून. व्हिडिओज आमकां गावल्ले आसा. त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतसून जी थोडीशी मारामारी जाल्ली आहा त्या लोकांक कब्जान घेतले ही मारामारी नक्की कित्याक लागून जाल्ली आहा हेजेर सुद्दां चवकशी जातली आनी तेज्या नंतर कितें घडलेलें आहा तेजें इवेल्युएशन करून तेजेर जी एक्शन जावपाक जाय ती सरकार फुडें ही कमिटीच्या माध्यमांतसून घेतलो. प्रोफेशन खंय तरी कमी पडलें काय दिसता तुमकां? प्रशासनान इतलो एफर्ट्स घालपाक जाय हे एफर्ट्स पुराय घातलेले आसले. आमी 28 तारखेक एप्रिलाच्या 28 तारखेक डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान सगळ्या लँड डिपार्टमेंटाक हाडून मिटींग घेतलेली. म्हज्या अंडर डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, जॉयंट मामलेदार,
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस, हेल्थ सगळ्यांक आमी हाडून मिटींग घेतलेली आनी आमच्या एक्सपिरियन्स आमी सांगलेले तांकां की ह्या जाग्यार कितें घडोवंक शकता हो सगळो सिनेरियो तेंच्या फुड्यान आमी ओपन केल्लो आनी तेंच्यांनी त्या पद्दतीन पुलीस फोर्स म्हणा जी लायिल्ली ती त्या योग्य त्या पद्दतीन वापरलेली अशी दिसता. पण दुर्दैवी जेन्ना जनसंख्या लोक आनीक धोंड एकी कडेन जाता तेन्ना हो लोकांचो प्रवाह आहा तो अनकंट्रोलेबल जाता आनी हो अनकंट्रोलेबल जाल्या कारणान जी धक्काबुक्की जाली तितून जे स्लोप रस्तो उतारतीचो रस्तो आसलो त्या उतारतीच्या रस्त्याचेर फुडें जो पडलो तो भितर सकयल पडलो तेज्या वयरसून लोक चलून गेल्यामुळे हो हादसो जाला अशें एकंदरीत अंदाज आसा. सर हो जी घटना घडली हितूनसून बोध घेवपाचे खूब गजाली आसा. एक बाबा ऑल्टरनेट रोड किंवा ग्रीन कॉरिडॉर जर अशें फाल्यां सकयल केन्ना जायत जाल्यार ग्रीन कॉरिडॉर किंवा ऑल्टरनेट रोड करपाचें कितें प्लॅनिंग तुमी फुडें आमकां करतले? हितूनसून ह्या घटनेनसून असो बोध घेवचो पडटलो की ज्या जाग्यार ही जाता मेनली जागेचे कन्स्ट्रेंट जे आहा जागा जी कमी पडटा जर आमी अशें ठरयलें की फक्त जात्रे दिसा धोंडगणांनीच फक्त थंयसर येवचें अशें जरी जितलें जाल्यार धोंडगण सुद्दां आयज इतली संख्या वाडलेली आसा की त्या जागेन धोंडगण सुद्दां येयले जाल्यार भरपूर गर्दी जातली. म्हणजे म्हणून आमकां सायडीकसून दुकानां कोणाचे ओपन स्पेसीस दवरपाक जाय ते ओपन दवरचे पडटले अशे वेगवेगळे मार्ग करचे पडटले म्हणजे जो धोंडाची तळी आहा थंयसून पासून ते आमच्या व्हंकणा पर्यंत रस्तो जो आहा तो पूर्ण मोकळो दवरचो पडटलो आनी लोकांक रावपाक थंयसर म्हणजे धोंडगणांकूच वचपाक थंयसर एक वेवस्थीत मार्ग ओपन दवरचो पडटलो अशा तरेची उपाययोजना आमकां करची पडटली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.